Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. बेजमीचे कुळयेंत किश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो आबियलाचो पूत, आबियल झेरोराचो, झेरोर बेकोराताचो, बेकोरात आफियाचो आनी आफिया जेमिनीचो पूत. किश नीस बेजमिलो आनी गिरेस मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगळ्या इस्रायलांता मदें तांचे वोन सोबीत आनीक कोणूच नासलो आनी हेर सगळीं उंचायेन ताच्या भुजांक मात पावतालीं. किसाचीं सावलूच्या बापायचीं थोडीं स्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किशान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बराबर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवांची सोद कर. एफ्रायमाच्या दोंगरार उतरून ते शालिसाच्या गांवांत गेले, पूण तीं तांकां मेळूंक नात. उपरांत शालिमाच्याय गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेजमीच्याय गांवांत गेले आनी थंय बी तीं तांकां सांपडूंक नात. साम्युएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरजे वयर राजवटकी चलयतलो. आनी दारवंट्याशी पावतोच सावलून साम्युएलाक बोगलेक येवन म्हणलें, ऋषी खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात? साम्युएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा. थंय वच आनी आज तूं म्हजे बराबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलों आनी तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलों. साम्युएलान तेलाची एक शिंसली घेतली आनी ती सावलूचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायल पोरजेचो राजा कसो माखला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानांच्या हातांतली निवारतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा, तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताच्या काळजाचे ओत्रेक तुवें भागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें नाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वरदानां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणकेचे पिणकेक तोखता बाळता तसलें जिवीत. जबाब. सर्वेस्परा, तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान ताका वर्तो मान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंव वयताय. तुज्या दर्शनाचेर संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उद्गार.
गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पोरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगळो लोक ताचे सोरशें आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बराबर जेवणाक बसलोले. तर हांतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसुलदारां आनी वायटोव्यां बराबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसुलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हळें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पात्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. बरे आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. मार्कू 2:17. एक ल्हान 12 वर्सांचो भुरगो दोयाळ मोगाळ आसलो देखून सगळीं भुरगीं ताचेशी आपले प्रस्न घेवन आयल्यार तांकां मदत करतालो. पूण एक प्रस्न ताच्या मनांत आसलो, खरेंच हांव बरो काय? तेन्ना ताका आपल्या एके घडणेची याद जाता. जेन्ना आदीं वादीव आसलो आनी एके परिक्षेन नापास जाल्लो, तेन्ना ताच्या एका शिक्षकान बरे भशेन समजावन परिक्षा 9व्यान बरोवंक सोयेक दिलो आनी तो येसवोन जालो. तेन्नाच्यान तो हें बरेंपण शिंपडावंक लागलो. मातेव एक जुदेव खरो, पूण आपल्याच लोकांचो दोंड वसूल करून रोमकारांक फायदो करतालो. हाका लागून सगळो जुदेव लोक ताका पयसायतालो आनी ताचेर तिडटालो. जेजू मातेवाक आपलो पाटलाव करूंक आपयता, ताच्या घरांत जेवणाक वेता. हें सगळें ताच्या शिसांक आनी लोकांकूय मानवना. तांची काळजां वळखून जेजू म्हणटा, बरे आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक ही वैजाची गरज. एक आवय बापूय कशीं भुरग्यांक जेजूचो सांगात दिवंक आमी वावरूंक जाय. ताची वळख, जाणवाय, उतरां भुरग्यांच्या मनांत घट रिगोवंक वावरूंक जाय. दयाळ बापा, वायटाची टिका करून न्हय, बगर उत्तेजन दितलीं उतरां वापरून आमकां बरें मन आमकां सगल्यांक फावो कर. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.